Koteshwar. David Sequeira, Koteshwar. L.J. Fernandez, Kundapur. Filia de Silva, Nikutam. Emmanuel de Souza. Michael and Mabel Braganza. Lona de Souza. Alban Jenny Anikutam. Gladys Fernandez, Senior Citizen Home. Percy Violet Anikutam. Angel de Souza, Udupi. Agapitus Frankie Ribeiro, Gangoli. Philomena Fernandez, Koteshwar. Walter Lenny Krasta, Koteshwar. Gabriel and Michael Rebello. Joseph Carvalho Anikutam, Basrur. Joy Nityalan de Silva, Gangoli. Prince Prakash Carvalho, Khoni. Ronnie Jacob de Souza, Kundapur. Lily Krasta Anikutam, Koni. Freddy de Silva Anikutam, Koteshwar. Ek Bhaktik Barkur Firgajji. Ronnie Rodriguez, Baindur. Sebastian Pramila Rodriguez, Koteshwar. Anthony Almeida Anikutam. Bernard de Costa, Kundapur. Augustine Quadros. Alvin Roshni Morris, Gangoli. Rickson Patricia de Souza, Perampalli. Nelson Roshan de Souza. Richard Kota Angalli. Roshan Reshma de Souza. Catherine Anikutam. Valerian Barnes and family. Victor de Souza Anikutam. Lily de Souza Anikutam. Lena Fernandez. Alice Koth Anikutam. Anil Roslin Raskina, Kalavar. Faustin Barreto Anikutam, Pius Nagar. Rich Sylvia de Souza, Kundapur. George Violet Butterlo, Tallur. Anthony Charlotte Mendonça, Trasi. Ansita Eslita Mendonça, Tallur. Patrick Sharmila Demello. Mary de Souza, Tallur. Priscilla Menezes, Uppin Kudru. Princeton Menezes, Uppin Kudru. Priyanka Ani Princeton de Souza, Tallur. Edward Barreto Anikutam, Angalli. Gregory Krasta Anikutam, Koteshwar. Fermin Rodriguez Anikutam, Koni. Urban Lobo Anikutam, Gangoli. Victoria Sarava, Koteshwar. Prakash Monica Carvalho, Koni. Robert Fernandez, Pius Nagar. Denzel de Souza. Hilary Kota Anikutam. Jacinta Menezes Anikutam, Tallur. James Barreto Anikutam, Koteshwar.
फेस्ताची आर्गामीस जेडन आणि कुटुंब पियूस नगर ग्लेन डिमेल्लो स्विनी रेबेल्लो त्रासी ब्रिजिट नाजरेत बाइंदूर senior citizens St. Anthony Ashram for the good health of senior citizens Liza Rebello St. Anthony Ashram Argamis Bedeta Suhasani Jennifer Barrett Basrur John Wilma Fernandez Baindur Pravik Barreto Angali Shaila Sylvester D'Souza Basrur Richard Maria Mascarenes and Kutum Navin Salins and Kutum Argamis Flavian Almeida Padukone John Charles D'Souza and Kutum Kundapur Ronald Grishel Perampalli Viona Wilma Baindur Urban D'Souza and Kutum Pius Pavastin and Elisha Prince and Samuel D'Souza Koni Valerian Lina Dimelo Koteshwar Robert Shanti Krasta Preeti Pius D'Souza Rufa Fernandez and Kutum Argamis Bedeta, Vinita Bendaunsa, Talur, Prakash Rina D'Souza Kundapur, Riona Rachel D'Souza Koni, Stephen Clara and Kutum Parampalli, Sian Shaina Almeida Bombay, Dia Deep Talur, Zian Zayden Pius Nagar, Sanson and Sansia Di Costa Kinigoli, Asan and Shala D'Souza Koteshwar, Dominica Gonzalez Pius Nagar, Joseph Profula Fernandez Barkur, Asha Govil Saldana Mangalore, Rowan Barreto and Kutum, Uvisha Ullas D'Souza Satwadi, Wilfred Vinay Saravo, Melisha Rebello Trasi, Anthony D'Souza and Dennis Sunita and Castellino Kutum, Joy George and Kutum Basrur, Rowan and Pramila D'Souza Koteshwar, Rosne De Silva Ari Kudru, Alban Rodriguez and Kutum, Lily D'Souza Basrur, Sunny Nazareth Bombay, Argamis Bedeta, Sheldon Nazareth Canada, Shikana Lewis Kundapur, Victor D'Souza and Kutum Angali, Alicia Abigail Almeida Kundapur, Kian Dikuna Mudibidri, Hilary Koth and Kutum Angali, Jacinta Merijes Talur, Ya sorry Reda Pasut, Ya Misabalar. Baga juzulagi dawalagi ada maguya. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तां मोगाच्या भावा भयणीनो बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास तुमकां पाठयता फाटल्या 3 दिसांनी आमी रेतीरेन भाग घेवन आत्मीक तयाराई केली त्रिदूम आचरून बाळूक जेजू थंय आमची कुटुंबां समर्पिली बाळूक जेजू आमा मनशा कुळाक एक वोट बरवसो जेजूचो जल्म काळोखान आसलेल्या लोकांक एक वोट उजवाड आणि मरणाची सावली पडलेल्या गावाक एक प्रकाश म्हणटा साम मातेव जेजूचे बाळपण नियाळतना आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या देवाची वळख धरूंक आनी ताच्या उजवाडान आमी वाडोवंक आसा बाळूक जेजूक आज मान पाठयतना एक उतर उडास दवरया ताचे सरशी आयलेल्या कोणाकच ताणे केदींच निराशी करूंक ना बगार काळजान समाधान पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आनी शांती फावो केल्या 2025 वर्स आमकां जुपलेवाचें वर्स जावन आसून पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आनी भरपूर बरवशान वाडोवंक एक कारण रोमागारांक बरोवन साम पावल सांगता देवूच सर भरवशाचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं आमचो समी आमकां निराशी करिना ताच्यो बसवण्यो केदींच फट जावंक नात तर आमी बरवशान भरलेलो समुदाय जावचे दिशेन समकुया आमची जिणेर रीत आनी सेवा
आमच्या कुटुंबाक सामाजीक आनी समुदायाक भरवशाची दिवपी जावन उजळून दी. पवित्रत्म्याचे सक्तेन वाड्या भरपूर भरवशान म्हणल्यार देवाच्या उतराकाल कृपा मागून आतां आमी अर्गां बलिदान भेटोवच्याक उबी रावून प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. कितलो चड तूं म्हजो तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. बाळूक जेजूचे फेस्त आचरण करच्याक आमी सर्व ह्या पवित्र थळार हजर आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, 2025 जुबलेवाचें वर्स बरवशाची यात्रेकां जावन आमचे पैन ह्या संवसारांत करता आसतना बरवशान जियेवंक आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेंत आपोवणें दिलां. आनी हो बरवसो जियेवच्याक आमकां पवित्र आत्म्याचो बळादीक आदार आसा म्हणलें आमी मानून घेता. आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरपूर बरवशान वाडया म्हणलो संदेश ह्या वर्साच्या ह्या बाळूक जेजूच्या फेस्ता दिसा आमी प्रत्येक तरान आमी नियाळ करता. पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता, आमकां सांबाळटा, सगळ्या पवित्र सभेकी तो सांबाळटा. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बळान बरोवन आमी आमचो भावार्थ आमचो बरवसो आमचो मोग जियेता जियोंक सोदता.
परत स्वामियाची कृपा मागोवन बाळूक जेजूक मान आनी आराधन भेटोवन हे फेस्ताचे मीस भेटोवंक आमी फुडें सरया नितळ काळजान शुद्ध मनान हे बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकांच आयतें करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पळयोवन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरे लिपोवन आसा म्हजो देव म्हज्या हक्काची पर्वा करिना अशें कित्याक म्हणटाय जाकोबा अशें कित्याक उलयताय इस्रायेला तुका कळीत नातलें काय तुवें आयकूंक नातलें काय सर्वेस्पो ससनाचो देव पृथ्वेचो शिमो ताणें रचल्यात तो थकाना तो धमाना ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणच सकना थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातल्यांक तो घटाय दिता युवक थकून धमोन वेतीत तरणाटे आदलोन पडतीत पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले ती धांवतली पूण थकची ना ती चलतली पूण दमची ना देवाचे उतार हे देवा थंय मात आत्म्याक म्हज्या शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो परवसो देवा थंय मात आत्म्याक म्हज्या शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो परवसो देवा थंय मातम्याक शांती मेळटा ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा तोच म्हजे खडा म्हजे कोटे देखून केदीकच हांव हालचो ना देवा थंय मात आत्म्याक म्हज्या शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो परवसो परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुजे काळीज उखड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो तो एकलोच आमचो खरो भरवसो देवा थंय मात आत्म्याक म्हज्या शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो परवसो
पात्यो चला नाका लुटीचेर विश्वास दवर नाका ग्रेस्कायेचेर काळीज खची नाका देवाचेर सदांच भर बसून रावात देवा थंय मात आत्म्याक म्हज्या शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो परवसो देवा थंय मात आत्म्याक म्हज्या शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो परवसो. सांपावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावार्थांत बळवंत असलेल्या आमी भावार्थांत अस्कत असलेल्यांचे अवगुण सोसून वरी जाय. हे विशयान आमी स्वार्थी जावचे न्ही. हाचे बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका भावार्थांत वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. कित्याक क्रिस्तांनी आपणाचेच बरेपण सोदले ना, बदलाक हेरांनी तुजी केल्ली ती निंदा म्हजे वयर पडली ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका लागू जाली. पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. तांणी दिल्ली सोंसणीकाय आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्यो. हे सोंसणीकाये आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशे तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सुमेस्त वाखाणूंक पावतेल्यात. हेंय बरोवन आसा. हेरा जातीच्या परजानो ताचे काशा परजे बराबर संतोष भरीत जाया. परत्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्व जाणांगानो सर्वेस्पराक वाखणा सर्व लोकांनो ताका नावाडा. ह्या शिवाय इजाया म्हणटा यस्सेचे संततीचो एकलो येतलो जुदेवने असलेल्यांचेर राज चलोवंक तो उबो जातलो आनी ताचेर ते बरवसो दवरतले. तर देव बरवसाचे मूळ तुमी ताचे दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं. अशें पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो. देवाचे उतर हे Sport तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो माते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभरुता
महिमा तुका येसुम्या. तेणे 11 जण गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोळ पर्यान वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पविस्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, फ्रांसाच्या क्रांती वेळार प्रसिद्ध जाल्लो 18व्या आनी 19व्या शतमानांत फ्रांस असो राय जावन आसलो नेपोलियन एका संदर्भार कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणल्याक एक उतर अशें म्हणालो, हांव तुमची पवी सभा नाश करतलो. ताका कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणा लागलो, तें तुजे वरी जावचें ना. ताका ताणें जाप दिली, म्हजी पदवी म्हजो अधिकार कितलो म्हूण तूं नेणाय. तुजी पवी सभा हांव देसवाडकन सोडतलो. ताका कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणा लागलो, तें खंडीत जावन तुका साध्य जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी कितलेशा तेंपांत हांव न्हू पवी सभे भितर आसले ते नाश करूंक पळयते हांव आसा, पूण आमचे वरवीं तें जावंक ना. आनी तें कोणायकी तें नाश करूंक जावचें ना, पवी सभा नाश करूंक जावची ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 2025 वर्सांनी पवी सभेचेर कितलेशे कंटक आयल्यांत. विरोधपण, बेस्टावणी, दोगदवणी, वांटे फांटे, सुकीदाड, स्कांदलां उपसाल्यांत. आंतरीक झगडें, मनाभेद, राग काडूंक, फारीकपण घेवंक आमच्यांनीच पवी सभे भितर आसल्यांनीच आनी आमीच प्रयत्न केल्या तरी पवी सभेक कोणा वरवीं हालोवंक जावंक ना. कारण कितें जावंक पुरो? कारण इतलेंच की पवी सभा ती केदाळ सुरू जाल्ली म्हणलें आमी पळयसय. पवी सभा सुरू जाली पेंतेकोस्ताच्या दिसा, पवित्र आत्मा कार्मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवल्या दिसा. पवी सभा चलता पवित्र आत्म्याच्या बळान शिवाय म्हज्या, तुज्या आनी कोणायच्या सक्तेन न्हय. व्हड व्हड मानेस्त, प्रभावीत मुखेली, पापसाहेब, नवार्दीक पापसाहेब, नवार्दीक बिस्प, नवार्दीक तत्वशास्त्री, नवार्दीक देवशास्त्री, सुदारक आनी सांत ह्या पवी सभेंत उब जाल्या तरी पवी सभा तसल्या कोणा वरवीं कोणाच्याय प्रभावाक वा सक्तेक वळख जाल्ली ना. बगार पवी सभा आजून 2025 वर्सां पर्यंत चलता जाल्यार ती त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान 2025 वर्सां आदीं शेताकां गांठल्यान मनीस राखून रावलेलो बरवसो खरो जालो. बाळका जेजूच्या येण्या मुखांत्र देवान मनशा कुळाक दिली सोडवण आनी बसावणी ती संपूर्ण जाली. त्याच सोडवणदारान सर्गींच्या राजाची बसावणी करून आमकां हर एकल्याक आनी एक बरवसो दिला आनी ह्या बरवशाक आमी राखून आसा. सांजो आमच्या वांजेलांत आमी वाचता, तुमी कळवळचें सोड सोडिसय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा.
म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात नातिलीं जाल्यार हांव तुमकां पयल्यांत सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमीय आसच्याक हांव फाटीं येवन हांव तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलों आनी हो जावन आसा जेजून आमकां दिलो बरवसो आनी हो बरवसो तो संपूर्ण जावच्याक तो खरो जावच्याक आमी सगळीं राखून आसा ह्या बरवशान आमी जियेवन आसा हो बरवसो संपूर्ण जायसर स्वाम्यान आमकां दिल्लो आदेश आमी पाळूंक आसा आनी तो आदेश आयच्या सुवातेंत आमी आयकलो जिवन जेजू सर्गार सोडून वता आसतना ताच्या 11 जाणां आपोस्तलांक सांगता हाडन तो म्हणूंक लागलो वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी म्हजी शुभ वार्ता परगट करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया हांवें तुमकां शिकयलें तांकां पाळूंक शिकया आनी हांव तुमच्या सांगात आसतलों संवसाराची आखेर पर्यंत आनी संवसाराच्या आखेर पर्यंत आपूण आमचे सवय आसतलो म्हणून जेजून दिली खात्री सोम्यान ती सदांच पाळल्या आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याचो मोठो आदार आम्हा समेस्तांक आनी ह्या पवित्र सभेक ताणें दिला त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरपूर बरवशान वाडोवंक आमकां आज ह्या फेस्ताचो संदेश येता ह्या 2025 जुबलेवा वर्साक बरवशाची यात्रिका म्हणलो ध्येयवाक आमी जियेवन आसा तर हो बरवसो म्हळ्यार कितें साद्या भाशेन आमी बरवसो कितें म्हूण सांगचें तर आमकां मुखार लाभतेलें म्हूण बसायलां तें आमकां लाभतेलें म्हणल्यार संतोशान आनी अत्रेगान आमी राखून रावचें वा आनी कितें सोंप्या तरान म्हणचें जाल्यार मुखार आमकां मेळोंक आसचें बरें आपणावच्या खातीर आनी त्या आमच्या प्रयत्नांत आतांच्या काळाचे कश्ट सोंसणिकायेन तिरासाणेन आमी सोंसचें आनी आमचें जिवीत जियोवचें दृश्टांताक सांगचें जाल्यार एक वाडोवन आयलो खेळगाडी ताका मेळोंक आसच्या इनामा खातीर ताका मेळोंक आसच्या पदका खातीर पुरस्कारा खातीर तो कितलो साक्रिफीस आनी त्याग करता ताचो संतोश त्याग करता ताची न्हीद त्याग करता ताचें सामाजीक कार्य त्याग करता ताचें खाण जेवण नियंत्रणार हाडटा आनी हें सगळें त्याग करता कित्याक ताका एक बरवसो आसा एक दीस हांव तें उत्तीम पदक उत्तीम पुरस्कार हांव जोडूंक पावतलो म्हणून आमचेच विशयान सांगचें जाल्यार आमची वडिलां वडोल आराधना वेळा फादर विल्फ्रेडान सांगलें अपुरबायेचें उतर आमचे आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर कितलो साक्रिफीस त्याग करतात आनी कित्या खातीर तांकां एक बरवसो आसा ताच्या भुरग्यांतय तांची भुरगीं वाडा जाय तांच्या भुरग्यांनी शिका जाय तांच्या भुरग्यांनी बरो फुडार आपणाय जाय आनी तातूंत इल्लोसो आपणाकीत आनी पळय जाय म्हणलें एक चिंता दवर न्हू कितलो साक्रिफीस त्याग आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर करतात तो एक संवसारी बरवसो आमकां आसा बरवशा शिवाय आमकां कोणायकी जियोंक जायना आमकां मुखार बरें आसतलें मुखार बरें मेळटलें म्हळ्यार बरवशान मात्र आमी जियोंक जाता आनी जियेता आयचें दुसरें वाचाप सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें आनी हातूंत आयच्या दिसाचो संदेश आटापून आसा आनी हातूंत आमी वाचलें आयकलें देव बरवशाचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्थ उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो हो जावन आसा ह्या वर्सा ह्या बाळका जेजूच्या पवित्र तळाच्या वार्षिक पुणशताच्या वार्षिक फेस्ताचो संदेश आमचें जिवीत कश्टांचें जाताना समस्ये सोडोवन येताना आमच्या बरवशांत आमी दंडलची साध्यता आसा ही साध्यता मुखार पळोवन सांत पावलो दैदिवची उतरां ताच्या पत्रांत बरयता त्या रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमच्या कश्टां कांतांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्ट आनी वरां सोंसणिकायेक वाट करतात सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचें मूळ जाता म्हूण आमी जाणाव असलो बरवसो आमकां निराशी करिना असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आमचो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला आनी हेंच उतर बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणली सांत पावलाचीं उतरां ह्या जुबले वर्साक बाबसाहेबान घेवन बरवसो आमकां निराशी करिना आनी आमी बरवशेची यात्रिका म्हणलो ध्येय ह्या वर्साक आमकां दिला पद्मेश्वरल्याचेर एक नदर हांव तुमची नदर व्हरतां
पन्नासोल्ल्यांत देवान इस्रायल लोकांक एक बसावणी केली आनी इस्रायल लोकांक एक बरो वसो आसलो आनी ती बसावणी जावन आसा इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव बसायल्या गांवाक तुमकां व्हरून पावयतलो दूद आनी मोव वालच्या गांवाक पावयतलो आनी हो बरो वसो खरो करच्याक देवान ताच्या महात्कार्या मुखांत तांकां त्या तांबड्या दर्यांतल्यान उतरावन त्या बसायल्या गांवच्या वाटेक तांकां लागयलें त्या वाटेर तांकां जायते कश्टान वरां मेळ्ळे पूण आसल्या वेळार तांची सोंसणीकाय देवान पार केली ते तांच्या सोंसणीकायेंत तिरासाणेन रावोंक ते सोलवाले आनी देखून आमी पळयता जे कोण इजिप्तांतावन भायर सरले ते कोणूच त्या बसायल्या गांवाक पावोंक नात बागार तांची भुरगीं तांची संतत बसायल्या गांवाक पावले नव्या सोल्ल्याक येता आसतना जेजून आमकां नवो बरवसो दिला मुखार येवंक आसच्या संकश्टा विशांती ताणें सत्राय दिल्या हे संकश्ट धैर्यान फूड करून आमचो बरवसो खरो जायसो करूंक पवित्रात्म्याचो आदारी ताणें बसायला देखून जुवांवच्या सुवातेंत आमी वाचता आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण तुमकां त्यो वावोवंक आतां थांक ना स्वताचो पवित्रात्मो येताना तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो आमचे बोवारी घडचीं घडितां आनी अनाहुतां राष्ट्रां मदलीं झुजां प्राकृतीक विकोपां असलीं सगळीं आमच्या बरवशा विशीं खावजेनी उसारतात उपजायतात असल्या वेळी पवित्रात्मोच आमच्या आदाराक येता देखून परत सांत पौल रोमाकारांक बरोवन म्हणटा आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कशें आनी कितें मागचें म्हण तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता देखून पवित्रात्मो आमच्या हर एका चालार वलानांत आमच्या कश्टाकांतांत तो आसा तो आमकां आदार दिता आनी आमचो बरवसो जियोंक तो आमकां आदार दिता बाळका जेजूच्या ह्या फेस्ताचो आमच्या जिविताक संदेश जावन आमच्या बरवशाचो बळादीक पाठिंबो जावन आसच्या पवित्रात्म्याचो आदार आनी सकत आमी मानून घेजे जिवितांत आमी फूड करच्या कश्टांक पिडा सोलवणी काम नासतना बेकार आसच्या आमच्या सांद्यांनी फाटलेल्या मनशांनी विश्वासघात करचो चिंतलेलीं कामां पंथाक पावनातली निराशा आमी भोगची हेरां थावन जावं पुरो आमच्या भुरग्यांक थावन आमच्या वडिलांक थावन आमी मोग केल्ल्यान थावन आमी अपेक्षिल्लो प्रतिफळ लाभनासतना मेळची बेजाराय हें सगळें आमकां आसल्या बरवशा थावन विचलीत करिना जावं देवाचेर आमची पातयेणी आमी सोडोवया देवाचेर अखंड पातयेणी आमी दवरया पवित्रात्म्याची सकत आमकां आपल्या गोपांत वेंगून दवरून दी म्हण आमी मागया बाळूक जेजू आमकां आपल्या खुरपेंत भरून आमी पातयेवन आयल्या बरवशान वाडोवन येवन एक दीस तो बरवसो खरो जातलो एक दीस जेजून आमकां बसायलो तो गांव आमकां मेळटलो एक दीस त्या शेवटाक आमी सर्व पावतल्या म्हळ्यार दृढ पातयेनेन बरवशाचे यात्रीक जावन आमच्या जिवितांत आमचे संवसारी पैन आमी फुडें व्हरया आमेन उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सतमंता सरपदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या नादिसत्या सर्वस्तू सरसनार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन सलमाला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव देवातावन सलमाला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर्वस्तू केल्या आमा मनशां बसोत आनी आमच्या सडवण्या पासोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मनीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मारून सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसिबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता
ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता हांव लिपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावादा वरवीं तो उलयलो एकेस पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमंता पातकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनवा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक तो आमचे बरी जियेलो फाताक सोडून देखून आमचे सर्व गरजो कश्ट संकश्ट तो जाणा आनी तोच जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर विनाती करता. त्याच जेजू मुखांतर आमची सर्व प्रार्थना मागणी सर्गीच्या बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. जबाब गायना संगी. बाप्पा, आमच्या पापा फ्रांसिस, समेस्त गवळी आणि सर येजाक तसेच धार्मिक भाव भयणीचेर तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश फांकय. सदांकाल ताणी तुझ्या हाजरेन जियेतना निराशेक तसेच आकंताक वळख जाल्ल्या संवसाराक क्रिस्त निजभर वचो म्हूण परगटूंक तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता हांव. विविध हुद्यांनी आमकां मुखेलपण दिवच्या सर भावा भयणींनी तुजे बिरांतेन चलूंक आनी नीज हुस्क्यान भरून समाजाच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी पासत वावरूंक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. आज तुझ्या पुता जेजूच्या बाळपणाक मान पाटायतना पिडेस्त आनी प्रायस्त बावडा तुजे सक्तेन बरी कर. लांब काळाचे पिडेन आनी बांदपासांत आसच्यांक सुटका दी आनी ती तुजी स्तुती गावून जियेव पावू म्हण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरगीं आनी युवा जाणांनी तुजो मोग वळखून जियेवंक, सर रितीच्या वायट बुलवण्यांतले भायर येवंक आनी बरो फुडार आनी बरें कुटुंब बांदून हाडचें तसलीं जावं दीत म्हूण मागता हांव. बाळका जेजूच्या ह्या फेस्ता दिसा सर कार्मेलीत फ्राद हांगा हजर आसचे याजक धर्म भयणी सेक्युलर कार्मेलीत भावंडांक फेस्ताक आदार दिल्ल्या दानी सर स्वयंसेवकांक आनी हांगा हाजीर आसच्या आमा समेस्तांक
तुझ्या उदंड बेसावांनी भर. सर्व आमचो वावर, घरदार आनी फुडार तुज्या हाती समर्पून दिता हांव. जण एकल्याक गरजे पुरती कृपा, समाधान आनी कुटुंबा जिवितांत समृद्धी दिवन राख म्हूण मागता हांव. थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. सर्गीच्या भोवमगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्गीचे दराळ आशिर्वादां तूं आमचेर वत्ताय. त्याच जेजू मुखांत्र लाभलेल्या सर कृपे देण्या बसवत आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमी आतां थोडेच आमच्यो गरजो उक्त्यान उसारल्यात. जायत्यो त्यो आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आसात. हे सगळे तूं मानून घे बापा, आनी आमच्या जिवितांत सदांच आमी तुजी सवस्काय, तुजी आशिर्वादां, तुजी बोलबालायकी ते सर तूं आमकां लाभय. आनी अशें आमी परत आमी तुका अर्गां दिवंक फाटीं अशें तूं आमकां फावो कर. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपले स्पुसाच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सामकां उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन तितावन आसतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सोगुट परगटुया. आमचे सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जीवनपण असो आणि सर्गा सडणे असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळवून असा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मैस भाग्यवंत आंकवान मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्त सांगता ते विंसन काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागताव. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या जरल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक बावरतांच आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या खालत्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळे बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मागीर पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. तुझी
परस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सोबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानात रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचेर सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली हांव उलो करता वॉलंटियर्सांनी याजकाक कुमगार दिवंक आदार दिवचो
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोर्चे म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक फावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकाणूक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक आमच्यो तोकल्यो आमी बागोवया. सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळटीन वागो. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दीव. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. एक बसूया. प्रतीच्या भाव भयणीनो, आता वेळ घडी आयल्या उपकाराटोंक 3 दिसांच्या तिदूम जाल्ल्या उपरांत निमानो दीस उपकाराटोंची भोव म्हत्वाची आज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, याजकानो, धर्मीक भाव भयणानो, युवजनानो आनी भुरग्यांनो, बाळक जेजूचे पुण्यशेत कार्मेल आश्रम काटकेरे वार्षिक महापर्व 2025 करच्या वक्ता हांगासर व्हडा संख्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटेली जाल्यात. ह्या संदर्भार पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक बाळक जेजूच्या भक्तिकांक हांव बाळक जेजूच्या फेस्ताचें उल्हास पाठयता आनी बरें फेस्त मागता. विश यू ऑल व्हेरी हॅपी फिस्ट. तसो बाळो जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबादारांक परगवांत वावर करतल्यांक दाणींक हितचिंतकांक बेसवांनी बरोवन दी. तुमचें जिवीत सुखाचें मोगाचें समृद्धीचें जावं दी म्हूण आमची मागणी तुमचे खातीर जावन आसा. आयच्या संभ्रमीक बेस्ताचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले जावन आसात. मंगलोर दियोसेसीचे विकार जनरल भोवमानदीक बाब मॅक्सिम नोरोन्ना पयस जावन ते हे मिसाचे बलिदान तांणी भेटोवंक ते आयले. आमकां कार्मेलितासर लागशिल्ले. पयलीं तो हांगासर पियूस नगर पिरगजींत विगा जावन आसलो. ताचो पाठिंबो आमकां कार्मेलितांक चड म्हत्वाचो. हांव म्हणयत बाळक जेजूक सोदून तो हांगासर कार्मेल आश्रमाक पावल्यात ते. बाळक जेजू तांचेर ताच्या मिसावांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमचे मागणे. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन वाड्या भरपूर भरवशान हो जावन आसा फेस्ताचो विशय. हे वर्स जुबलवाचे देखून भोव अर्थबरें रितीन शर्माव दिला. देव बरें करूं म्हणटा आसतना ते आमच्या सांगात आसात. हांव हांगासर उलो करतां. कुंदापूर वाराड्याचे विगारवार पाप फावल रेगो ताणें आमच्या ह्या मिसा बलिदान भेटयल्ल्या बाप मॅक्सिम नोरोन्नाक फुलांचो बुक्को दिवन ताका मान करचो. हांव उपकार आठयता आयच्या दिसा
आमचे कुंदापरचे विगारवार पाऊल रेगो तांणी हांगासर आमकां चड ते मोगाचे जायते फावटी आमी ताचे लागीं मागता आसतना कितें ते ना म्हणनात आमकां सदांच तांचो पाठिंबो दाखयतात. हांव मुखार आपयतां फादर जो तावरोक ताका फादर पाऊल रेगो ताका फुलासो तुरो दिवन मान करूं. हांव उपकार आटयतां आमच्या कुंदापर वाड्याच्या सर याजकांक ते हांगासर आसात. आमकां जायते ते आदार दितात. आमी तांच्या फिरगजेक पावता आसतना तांचो पाठिंबो जायतो आसा. सर कुंदापर वाड्याच्या याजकांक हांव आयच्या दिसा देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर कार्मेलीत याजक पयसतावन ते हांगासर आयल्यात आनी पयसतावन म्हणटा आसतना आफ्रिकांतल्यान आमचो याजक पावलेलो आसा. बाब स्टॅनी ताकाय हांव काळजांत हांव दिनवासने दितां. तुमी दाखयल्या सर मागाक हांव अभिनंदन पाठयतां. तशेंच हांगासर धर्म भयण आयल्यांत आमच्या कुंदापर वाराड्याची सगळ्यांक हांव काळजांत हांव दिनवासने दितां. हांव उपकार बावुरतां कार्मेलीत सेक्युलर मेळाच्या भाव भयणींक ते आमच्या कार्मेल आश्रमाची फाटीं कोणो आसले बरी तांची निस्वार्थी सेवा विशेश जावन आसा. ती आमच्या सर कामाक आनी फेस्ताक कुमके साथ दिता. तांकां सगळ्यांक हांव म्हजे दिनवास पाठयतां. फाटल्या 3 दिसांनी त्रिदिवम आनी रेतीर चलोवन वेल्ले जावन आसा. बाप विल्फ्रेड फ्रँक तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी पंगड बऱ्या उमेदीन तांणी हांगासर रेतीर केली. मात्र न्ही आयच्या दिसा आमकां आराधन करूंक आधार दिल्ले जावन आसा बाप विल्फ्रेड फ्रँक. हांव मुखार आपयता फादर ऑल्विन सिक्वेरा ताणें मुखार येवचें. बाप विल्फ्रेड फ्रँकाक फुलासो तुरो दिवन मान करचो. आयची देवस्तुती केल्या सर कुंदापर वाराड्याच्या बाळोक जेजूच्या भक्तिकांक आनी तशेंच ताचे मांडावळ केल्ल्या बाप जोझफ सिरिल जस सिद्ध काट्टे कार्मेलीत बापांक देव बरें करूं आनी अभिनंदन. रंगीन गायन केल्ल्या आनी देवस्तुती भोव अर्थभरीत केल्ल्या कार्मेल गायन मंडळीक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें खरें कॉयर बरें जावंक जायती मेहनत काडलो जावन आसा आमचो दियोकोन प्रितेश क्रास्ता. थोड्याच म्हयन्यान तो याजक जातलो. बाप प्रितेश क्रास्ताक हांव काळजांत दिनवासनी दिता आसतना आमकां किबोर्ड वजंत्र वाजोवन आमकां आदार दिल्लो जावन आसा लॉयड गंगोळी. तुजोय हांव मनपूर्वकी उपकार आटयतां. आतां सगळ्यांक क्लॅप मागीर जायते निमाणे. आल्तरीची सभा मांडावळ केल्ल्या फुलां सजवणी केल्ल्या फ्रांसिस्का मेळ्याच्या धर्म भयणांक प्रत्येक तरान सिस्टर आविताक आनी तांच्या सर धर्म भयणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार ग्रोट्टो हॉल सावंड सिस्टम बसकाची मांडावळ वदक्षण दिल्ले. एंटनी डेकोरेटर्स मालक रोनाल्ड बारेटो हांव तांच्या संगात्यांचो हांव उपकार बावुरतां. आमकां मिसाची मुस्तायकी वदक्षण दिल्ले इन्फेंट जिजस श्रायन मँगलोर तशेंच सेंट एंटनी चर्च कोटेश्वर विगारा आनी सर आरती समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कार्मेलीत कुटुंब भोव व्हडलें म्हणून हांव म्हाका सूख जावची ना. कित्याक आमचे कार्मेलीत याजक बाब जो तावरो आमकां ह्या 3 दिसांच्या रितीन ताणें आदार दिला. कुमसाराक बसून बाप जोझफ सिरिल हांगासर सगळे मांडून हाडलेले देवस्तुती आनी बॅनर आनी कितें तुमी हांगासर व्हिडिओ पळयता जाल्यार ताच्या त्या आदारान बाब जॉन सिक्वेरान आमकां आदार दिला. हांगासर कुमसाराक बाब जोसी रॉड्रिगस आनी बाब ऑलिन सिक्वेराय
तांकांय हांव काळजांत हांव अर्गां पाठयतां. हांव मनपूर्वक उपकार पाठयतां आयच्या दिसा सांत आंतोनी चर्च कोटेश्वर सर फिर्गस घरांक भोव करून उपाध्यक्ष थियोदोर डमेल्लो, तशेंच आर्थीक समिती गोळी मंडळी हांगासर जेन्ना हांव तांकां मॅसेज घालता आसतना सर हांगासर येवन आमची ह्या हॉलाची नितळाय करूंक बंटिंग्स घालूंक तांणी आदार दिला. सर सांत आंतोनी फिर्गजीच्या फिर्गस घरांक हांव काळजांत हांव दिनवासणी दिता आसतना हांगासर आदार दिवंक आयिल्ले पियूस नगर बासरूर कुंदाबरचे तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सक्रिस्तीक आदार दिले जावन आसा पॅट्रिक डिमेल्लो, तशेंच हांगासर उल्हास फर्नांडीस आनी चेअरमॅनाक आदार दिला ICM तरणाटी आनी डेकोरेश आनी हांगासर डेविड सिक्वेरान जायतो आदार दिला आनी विजय बारटोन तुमकां हांव मनपूर्वक उपकार पाठयतां. सर आमच्या दानीचो आनी हितचिंतकाचो आनी मिसां दिल्ल्यांचो हांव मनपूर्वक उल्हास पाठयतां. तुमचे वेन हें फेस्त गद्दळ्यान करूंक जायनातलें. तुमच्या उदार मनाक बाळोजीस तुमकां आनी कुटुंबारां बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून म्हजें मागणें. हांगासर फेस्ताक पापसो दक्षिण दिल्ले उल्हास फर्नांडीस ताच्या पुताच्या जल्म दिसाक आसा ताच्या पुता जल्म दीस जेडन फर्नांडीस ताच्या नांवान सर तुमकां सर्वांक ताणें पापसो दक्षिण दिला. ताकाय ताच्या कुटुंबादारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे बँड स्पॉन्सर जावन आयल्यात आमचोच नवीन सालिन्स ताल्लूर ग्लोरिया बँड. हांवें ताचे लागीं विचारलें आनी तांणी हांगासर आमकां बँडाचें दक्षिण दिला. तसो मालक नवीन सालिन्स ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या स्टॉलाची जबाबदारी घेतिल्ली गीत रास्किना आनी रोजी आनी जायत्या सेक्युलर सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी भायर वता आसतना थंयसर स्टॉलांत बायबल डायरी कोंकणी आनी इंग्लीश आनी धूंप थंयसर बेंतिने खोंतां आनी विविध आयटम्स तुमकां मेळटात. तुमी थंयसर घेवच्यो. आमकां वाती हाडूंक आनी ते मांडूंक आदार दिल्ले उल्हास फर्नांडीस आनी पॅट्रिक डिमेलो विजय बारेटो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां इन्विटेशन घरांनी फावोवंक आमच्या आदार दिल्लो जावन आसा स्टीवन लवीस गंगोळी ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी 3 दिसांची रेतीर तशेंच आमचे सगळे व्हिडिओग्राफी केले जावन आसा तमोरीस TV सो मालक वेलेन रॉड्रिगस ताकाय हांव काळजांत हांव उपकार आठयतां. आज पुरुषांक मंडळ करतल्या सर भक्तिकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हांगासर पयल्या दिसा फ्लॅग करून दिल्ले जावन आसा ब्राझील डिसोजा कोटेश्वर तिकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या याजकांक आनी धर्म भयणांक भाव भयणांक जेवणाची विलावरी करून दिता वैशाली कॅटरस सो मालक रॉनिक रॉड्रिगस हांव ताकाय मनपूर्वक उपकार आठयतां. आमकां सदांच कुजनांत रांदूंक आनी नितळाय करूंक आमकां आदार दिता रेश्मा डिसोजा आनी ताचो पूत प्रिस्टन डिसोजा तांकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमकां जायते फावटी कोणाचो आदार नासल्या वेळार फिलोमिना फर्नांडीस ती आमकां पावता तिकाय हांव काळजांत हांव उपकार आठयतां. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. आमकां रेख प्रेस्तर हांगासर नव्याच्या वेळार गायन करूंक आदार दितात वसंत वाजूंक फेलिक्स डिसोजा तशेंच गायन करूंक प्रामेला रॉड्रिगस स्टीवन लुवीस जुलियट आनी लेस्ली आनी रोजी तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या फेस्ताची कार्तील स्पॉन्सर केला मानेस्त फेलिक्स डिसोजा लिटल स्टार रेंजर्स ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां 3 दिसांच्या रेतीरेक ब्रेड स्पॉन्सर दिल्ले जावन आसा युविशा उल्हास फ्लेवी डिसोजा सातवाडी तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या 3 दिसांच्या रेतीरेक वेळार घरा वचूंक बसाची विलावरी करून दिल्ली सेंट एन्ड्स प्रॉविडन्स सिस्टर्स पियूस नगर सिस्टर प्रिंसिपल आनी सुपिरियर तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां मिसाच्या बलिदानाक पार्टिकलान हो स्पॉन्सर दिल्ले डेविड सिक्वेराय ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा.
हांगासर आमकां इथे आलता भुरगे आसात पियूस नागरातान कोटेश्वर तशेंच कुंदापूर आनी बासुरतान आमकां आदार दिला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुरशवांक भुरग्यांच्या आतां पुरशवांक भुरग्यांक फुलांची तयारी करून दिला. मारिया मस्करणे सनली नडी मेलो तेका हांव काळजोन देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच हांगासर फोटोग्राफी केल्या कार्मेल किरण मिडिया जॉन डिसोजा ताका हांव देव बरें कर म्हणटा आसतना आमकां हांगासर जननडीसो बर्नडी कॉस्ट आमच्या संगत आसा ताका हांव काळजोन हांव देव बरें कर म्हणटा. थोडी कळवणी आसा ह्या पुणशेतांत हर एक ब्रेस्तारा 9:30 9:30 वरांचेर विनवण्याची मागणी चलतात. इंटरसेसरी प्रेयर तुमी तुमची मागणी धाडयेत तुमी हांगासर वांटो घेवीत. 10:15 हांगासर आराधन आनी चलता 11 वरांचेर नव्यानाचे मीस. तुमी येयात आनी हेरांक आपूण हाडात. हांव हांगासर आतां उलो मारता. आमचो विकास जनरलान मुखार येवचें आनी हांगासर 10,000 वयर दिल्ल्यांक 5,000 वयर दिल्ल्यांक मानाचे वाद दिवन तांकां मान करूंक हांगासर दियोकन प्रितेश हांगासर मुखार वेता. ताच्या पयलें थोडी कळवणी हांव सांगता. आयच्या संभ्रमाचो निमाण वांटो पुरशवांक बाळो जेजूक मान. ह्या जाकांनी मिसाची मुस्तायकी साक्रिस्तीन दवरची. त्या वेळार चाराल हांगासर विकास जनरल ते पुरुश थंयसर मागणे विधी हांगासर चलयतलो. अर्घ मागणे उपरांत हांगासर मुखल्या दारांतल्यान वॉलंटियर्सांनी थंयसर वातयो दितात. ल्हानसो पुरुश हांव तो व्हडलो ना हांगातान मुखार वचून थंयसर मेन गेटीतान रायटाक गोवचें मागीर रोडाक वचून मागीर मुखार भितर येवचें. त्या देखून ल्हान पुरुश हांव जातलो सगळ्यांनी वांटो घेवचो. हांगासर आमी चाराल येवन थंयसर पावल्या उपरांत निमाणे घडी थंयसर आमी पयल्या दिसा बावटो उबयल्लो. तो बावटो देवन ह्या वर्साचे फेस्त आमी संपयतले. त्या देखून सगळ्यांनी वांटो घेवचो. आतां मुखार पळयता विकास जनरलान मुखार येवन मनाची वाद दिवं. फिलिप कोता आणि कुटाम 20,000. जोसेफ शोभा आणि कॅरल डिसिल्वा कोटेश्वर 10,000. संतोष जॉन मार्टिस आणि कुटाम कोटेश्वर 10,000. अनुप विल्शा डिसोजा कोटेश्वर 10,000. नवीन सालिन्स आणि कुटाम तल्लूर 10,000. नितीन आणि कुटाम मुंबई 10,000. एक भक्तिक तल्लूर 10,000. विल्फ्रेड मिनेझस पियूस नगर 5,000. देवादीन मोंतू वाणी लिली फर्नांडिस पियूस नगर 5,000. मार्क डिसोजा कुंदापूर 5,000. लॉरेंस पसन्ना तल्लूर 5,000. लीना वलेरियन डिसिल्वा कोटेश्वर 5,000. नेल्ली अल्मेडा कुंदापूर 5,000. आयरीन डी अल्मेडा गंगोली 5,000. एक भक्तिक त्रासी 5,000. एक भक्तिक हेरिकुद्रू 5,000. जूलियट ओलिंपिया लाजरस कोटा 5,000. स्टीवन प्रीति डिसिल्वा आणि कुटाम कोटेश्वर 5,000. रूथ क्वाड्रस पियूस नगर 5,000. वलेरियन लीना डिमेल्लो आणि कुटाम अंकदकट्टे 5,000. रवीना डिमेल्लो पियूस नगर 5,000. दिया दीप तल्लूर 4,500. रूपा फर्नांडिस आणि कुटाम 4,000. एक भक्तिक कोटेश्वर 3,500. जेनी डिसोजा पियूस नगर 3,000. आईवी डिसोजा कुंदापूर 3,000.
रोनाल्ड डिकुना कुंदापुर 3000, एडविन आयरिन कैस्टलिनो कोटेश्वर 3000, आइवन करवालो कुंदापुर 3000, रोनाल्ड करवालो कुंदापुर 3000, संदीप क्वाड्रस त्रासी 3000, प्रिंसन प्रितेश बरेटो आणि कुटाम 3000, मार्क एलिस डेमेलो पियूस नगर आणि एंटनी सविता फुर्तादो हांगासर आमकां 3 दीस रितीरेक हांगासर ब्रेड वदकसन दिल्ले युविशा उल्हास आनी फ्लावी डिसोजा तांणी मुखार येवन मनाची वात घेवची. सेंट एंटनी डेकोरेटर्स रॉनी बरेटर मुखार येवन वात घेवची. वैशाली केटरर्स मालक रोनाल्ड रोड्रिगस, ग्लोरिया ज्योति बैंड तल्लूर नवीन सालिन्स, स्टीवन लुईस गंगोळी, उल्हास फर्नांडीस ताणें फापसाम कौदक दिले आयच्या दिसा कोटेश्वर ताणें मुखार येवचें. आमची OCDS प्रेसिडेंट आरती रोशनी ताणें मुखार येवचें. सिस्टर अविता सेंट एंटनी कॉन्वेंट आमकां जायते आदार दिता. एडवर्ड कास्तेलिनो गुरकार बाळूक जेजुवाडो, रेशमा डिसोजा आमकां किचनान आदार दिता. तशेंच फिलोमिना फर्नांडीस तिणें मुखार येवचें. आज प्रत्येक तरान हांव तेगा जाणांक हांगासर फुलां सोतुरो आनी वात दिवंक अपेक्षिता. जॉन क्रास्ता कॉन्ट्रॅक्टर ताणें आमचे थंय भायर कॉन्क्रीट करून आमचो रस्तो ताणें बऱ्यान ताच्या उदारमणान तो केला. ताका हांव काळजांत देव बरें कर म्हणटा. तशेंच संतोष पेंटर ताणें बाळोजीची इमाज आनी मोरयेची इमाज पेंट करून बऱ्यान पेंट केल्या. संतोष पेंटर आनी तशेंच आमचे सगळे ग्राउंड नितळ केल्ले चरण आसात जाल्यार ताणें मुखार येवचें. राव जॉन मुखार. सगळ्यांक आमी ताळे पेटोवन दिन वासून घेऊ. उबे रावया आनी हांगासर आमी चेरलाचेर आशिर्वाद आमी माग. एक बरें बसया. विगार वराची 2 उतरां मात्र आमकां वारड्याच्या याजकांक तशेंच कार्मेलीत भावांक हांगासर 2 फेस्तां. 1 जुलयांत कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आनी हें फेस्त बाळोक जेजूचें फेस्त. आमकां सगळ्यांक फादर प्रवीण पिंटोनो देव बरें करूं म्हळें. दान दिल्ल्यांक वाती वंटल्यो, फुलां अर्पिले, म्हाकाय हांगासर मान केला. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर प्रवीण पिंटो वडील कार्मेल आश्रम तशेंच विगार कोटेश्वर सांगतास हांगाचे याजक फादर जोतावरो आनी फादर जोसी सिद्धाकट्टे. तो खंय आम दिसना म्हाका. तो केदाळे लिपता करेक्ट. तांकां तेगायकी तशेंच दियाकोन प्रितेश क्रास्ता तांकां सर्वांक बरें फेस्त मागता. 4 ताळयो तांकां आमी दिवया. भोव अपूर्वेची मांडावळ तांणी केल्या, रिती रंगसर मांडून हाडल्या आनी फादर विल्फ्रेडान भोव अपूर्व्यान ही रितीर दिल्या. तशें ब्रदर प्रकाश सोवे तांकां तशें तुमकां हर एकल्याक बरें मागता.
तसो बाळोक जेजू तुमकां आनी आमकां हर एकल्याक राखून दी सांबाळून दी आनी सर्गेंच्या बापाची दराळ बेसांवां मागोन धाडून दी म्हणलें म्हजें मागणें. कार्मेलीत पाद्र्या म्हाका चड मोगाचें सकळ पाद्र्या मोगाचेच येयल्लें चड कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दोगां भयणी कार्मेलीत मेळांत आसात. एक म्हजें दुसरें बाय भितरलें माद्र आनी एक म्हजें भयण एसी मेळांत आसा. अशें कार्मेलीत कुटांब म्हाकाय चड मोगाचें. तांच्या मेळींत हांव रिगल्ल्या वेळार हांव तांचोच जाता. आज परत कार्मेल सगळ्या भावांक पाद्र्याबांक दियाकोनांक आनी तुमकां कार्मेलीत मेळांत आमच्या सिस्टरांकय बरें फेस्त मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो विकारवार ताणें सगळ्यांक बरें मागलां. सडीत हांव उलयना, हांव 2 मिनटां घेता. परत म्हाका हांगासर येवंक एक अवकाश दिल्ल्या बा प्रवीण आनी सगळ्या कर्मेलीत याजकां हांव उपकार बावडटां. कर्मेलीत याजकय वतात की थंयसर बाळका जेजूचें भक्तीपण ते प्रसार करतात आनी ह्या मुखांतर जायते भावार्थी येवन तांकां भावार्थाची शिकवण देवाच्या उतराची शिकवण मस्त लाभता. मस्त बरेंपण पवी सभेंत ते करनासात. हांव पियूस नगर आसतना ते हांगासर पावुल्ले. तोवळ दीस कश्टांचे आसले आनी आतां पळयतना मस्त बदलावण हांगासर पळोवंक दिसता. आनी ह्या संदर्भी म्हाका हो एक अवकाश दिल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव मंगळूर DSC जावन आयलां. मंगळूर आनी उडपी DSC 2 जाल्यारय आमकां विंगड म्हूण बोगाना. आनी हांगासर ह्या कुंदापूर वारड्यांत मंगळूर DSCचे ते एक बाद्र्याब आसात. विगारवार भोवमानादीक पावल रेगो, तशेंच पियूस नगरचो विगार मनादी बाप आल्बर्ट क्रास्ता आनी केरेकटे पुणशेताचो डिरेक्टर मनादी बाप सुनील वेगस ते मंगळूर DSCचे आनी ते ह्या वारड्यांत ते एक जण ह्या जागा आसा म्हणटाना आमकां संतोश आनी अभिमान. आनी ह्या संदर्भात तुमकां सगळ्यांक बरें मागता, बरें फेस्त मागता. बाळोक जेजूची भरपूर आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. चेराल बेजार करच्या फुडें तरी हांगासर पुरुशांचे नियम अशें आसताले. पयलें कुरीस येतलो, ताच्या उपरांत आल्ताबर ते दुंपेली, थंयसर बँड, ताच्या उपरांत ते 2 लायन करून मुखार वेचे. भुरगीं धवे न्हेसलेले भुरग्यांनी भायर वेचे आनी फुलांची प्लेट घेवची. सर भुरग्यांनी धवी या न्हेसल्या जावं पुरो घाल्या जावं पुरो ना जाल्यार सर भुरग्यांनी पाटी वेचे. तुमकां फुलांची प्लेट दितली. ते बाळका जेजूचे चेऱ्याल आसतना ताच्या मुखार भुरग्यांनी रावून फुलां उडोवची आनी उपरांत याजक आनी मुखार वेतले. ताजे करून हांगा सगळ्यांनी उबे रावया. चेरालाचेर आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. हे अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या कालत्या काळजांचेर हे काकुलतेची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्मा सांगात आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता. आमेन.
ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಕು ನಿಲ್ತೆ ಹಲೋ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ 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 ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓಕೆನಾ
ಸರಿಸ್ತಾ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹಾಕೋದು. ಹಲೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮುಖ ತೋರುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮುಖ ತೋರುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್
ಅಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೈತಲ್ಲ ಇದೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೀತಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತೇವೆ ಹಲೋ ಹಲೋ मोगाच्यानो जेजूच्या या फेस्ता संदर्भी आम्ही उभारलेलो व ध्वज आता आम्ही देवीत असताना 3 पटी तुम्ही वडल्यान मुली सांगता म्हणजे नमान बळका जेजू नमान बळका जेजू नमान बळका जेजू प्रार्थूया सर्गीच्या बापा या 3 दिवसांचे फेस्त आज बळका जेजूच्या या संभ्रमात अखेर झाले आमच्या समेस्ताच्या संगतात रावलोय आमकां तुवें भवतांत उबारलोय आनी भरवशांत आमकां जिवंक तुजो आदार दिलोय आनी आज मोगांत आनी एकवटांत
आणि माया मोगान ते आमकां समेस्तांक तुवें विलीन करून आमकां सर्गीचो उजवाडे आनी सर्गीची काकूय तुवें दाखयले पळय हो सगळो दबाजो भोव वर्तावरीत आनी भोव बऱ्या रितीन करूंक तुवें आमकां आदार दिल्याक आमी तुका अर्घ दिता भोगळाक दिता 3 वसनी पाठयता तर सर ह्या जगाचेर हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजे आशीर्वाद घाल आनी आमकां समेस्तांक तुज्या मोगा रावय सर्वेस्पोर तुमची सोय आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. आता आमी ध्वजेत सकल देवीत असताना तुमच्यो वातयो तुम्ही सकल इल्लेच्यो देवच्यो आनी अशें आमचो मान पाठोवचो. सोम्यागीन वासुया तो बरो सोम्यागीन वासुया तो बरो सोम्यागीन वासुया तो बरो मोगा परिमितासो बरो वास्तव सोम्या सर्वै काळी वाकणतलो महिमा संसारी प्रश्नातो सर्वांनी या संसारी दयामा सर्वस्व सहकारी सोम्यागीन वासुया तो बरो सोम्यागीन वासुया तो बरो सोम्यागीन वासुया तो बरो मोगा परिमितासो बरो मोगाड पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वादी आमकां तुगेन कृपाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तिच्या भक्ती घालू सगळ्यांक हांव काळजांत हांव देव बरें कर म्हणटा. आतां हांगासर तुमकां स्नॅक्स तशेंच हांगासर मेळटले सगळ्यांनी घेवन वयचे म्हण हांव विनंती करता.